च्या बोल्सान गेले काय आमचो एलेक्स सिक्वेरीच्या बोल्सान गेले, राजेश फळदेसाच्या कोणाच्या बोल्सान गेले 300 कोटी. ह्या सायडीच्यान 300 कोटी, ते सायडीच्यान 2 कोटीची गाडी भितर दारान. काय सगळे पैसे खावपाचे प्लॅनिंगेन आसा. हेंय लोकांक सांगचे. एलेक्स सिक्वेरा जो आहा पळय जाणटो जाता तितली तिची याददाश्त आहा पळय ती विसरता. पयली गजाल म्हणटा ते मिडियाक रायट आसा खंय वचून खंय क्वेश्चन करपाक लागून. आणि सर्टिफिकेट दिवपाची उलयता पळय तो, जेन्ना ताका मिडियान एक सिंपल क्वेश्चन विचारले, बाबा तो पेंट आहा पळय तो ब्रश करनासतना हांवें तो व्हिडिओ पळयलो, ब्रश करिनासतना थंयसर पेंट मारला म्हणून आनी सब स्टँडर्ड वर्क. अरे वो जेन्ना तेणें म्हणटा हो व्हायरल जाल्लो आसा, तुका एक स्पश्ट दिवपाक जाय, आय विल मेक अ इन्क्वायरी म्हणून. यू आर नॉट गोइंग टू गिव द सर्टिफिकेट. अरे पीपल ऑफ गोवा गोइंग टू गिव द सर्टिफिकेट थ्रू मिडिया चॅनल्स, थ्रू मिडिया. हे मिडिया इज अ फोर्थ पिलर. त्यांच्या थ्रू ते सर्टिफिकेट दिवपाक लोकांची सर्टिफिकेट जाय मरे तुका. आणि तूं आयज जे उलयता पळय 300 कोटी 400 कोटी, आतां सरकारा कडेन विचारपाची गरज आहा. हो 300 कोटी आनी 400 कोटीचो जो एक्सपोजिशनाक लागून बजट आसलो पळय तो आयलो जाल्यार कोणाच्या अकाउंटान आयलो, खंय आयलो, कोण वापरता, खंयचो कमिटीज आतां वापरतली, कितले पर्यंत वापरप जाल्लें हें भायर काडपाक जाय न्ही रे. एक्सपोजिशन इज नियर बाय. नाजाल्यार फुडले एक्सपोजिशनाच्या टायमार व्हडलो स्कॅम आउट जातलो, 400 crore स्कॅम फॉर दी एक्सपोजिशन म्हणून अशें व्हायरल जातलें. आनी हें रॉंग मेसेज वचपाक जायना ऑल ओवर वर्ल्डाक की देवाच्या नांवान सुद्दां पयशे उखलपाक लागून रेडी जाल्ले आहा म्हणून. कित्याक आज तुमी सांगलेले आहा पयलीं 300 म्हणपाक लागले, आतां 400 म्हणले. आतां एक्सपोजिशन पावता 500-600 कोटी जायना जाल्यार पुरो. आनी आज जरी तर तेंचे कडेन पेंटींग सारकें धरना, पेंटिंगेचें काम सारकें जायना, टायल्स अशें आयकूंक आयलें टायल्स ते परत काडून तेच घालता. म्हणल्यार म्हाका जाल्यार दिसता की हो देवाच्या नांवान व त्या टायमाचेर तेंच्या तोंडांतल्यान भायर काडले पळय ते फक्त पॉलिटिकल प्रोपोगंडाक लागून तेंच्यांनी भायर काडले, लोकांक खूश करपा लागून भायर काडले. आतां लोकांनी तांकां विचारपाची गरज आहा, बाबा 300-400 कोटी जे तुमी एक्सपेंडिचर करता म्हणटालो जे सेंट फ्रांसीस झेवियरचे एक्सपोजिशन आहा, ते पयशे कोणाच्या बोल्सान गेले. काय हे जे कमिटी मेंबर आहा पळय तेंच्यांनी सगळे आपले तुका दा तेका दा सीएमाक थोडे आनी वयर हे सगळे प्लॅन जाल्ले आहा. चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत have to clearly come out with the plan for expenditure of this 300 to 400 crores. नाजाल्यार बेश्टे कितें बाबा ते आपल्या बोल्सांनी एक्सपेंडिचर करप. सांगा मरे इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें प्रिपेर जाला तो. रोड कन्स्ट्रक्ट जाला, रोडाचें काम चालू आसा, कितेंचें काम चालू आसा तें म्हाका सांगात. आनी म्हाका दिसता हो जो आहा पळय तो व्हडलो स्कॅम जातलो. आय फील that all the authorities including the church have to question them की बाबा तुम्ही 300 कोटी एक्सपेंडिचर करता म्हणून सांगला, खंय करता म्हणून सांगला. बट टुमॉरो फॉर एक्झाम्पल वी डू नॉट वॉन्ट समवन फ्रॉम आउटसाइड और समवन टू ब्लेम दी चर्च कमिटी और चर्च पीपल फॉर युटिलायझेशन ऑफ द फंड. कित्याक ते थंयसर नाच. एक्सपेंडिचर कोण करतले, गव्हर्मेंट करता म्हणून सांगला न्ही रे. सो गव्हर्मेंटाची कमिटी आसची पडली, गव्हर्मेंटाचे डे टू डे आउट करचे पडले, बाबा आमी हें काम घेतलेलें आसा. कांयच ना खंय. आनी तो म्हणटा 10 तारखेपर्यंत जातलें म्हणटा. 10 तारखेपर्यंत कितें जातलें. 10 आनी 1-2-3 दीस वाडटले म्हणटा तो. आतां जरी तर आतां 9 दीस उरलेले आसा बरोबर. नोव्हेंबराचे 10 तारखेक म्हणटा जाल्यार नोव्हेंबराचे 10 तारखेक कितें केलां, कितें व्हायट एलिफंट अशें दाखोवंक सोदता की लोकांक दिश्टी पडना आमी कितें केलां तें अशें सांगूंक सोदता. जाल्यार तेंय बीन लोकांक कळचें. कित्याक एक्सपोजिशनाक सगळे लोक येवपाचे आसा आनी ते सगळे लोक जेन्ना गोंयांत येतले तेन्ना हो विशय उठाव जातलोच की 300 crores has been 300 to 400 crores has been utilized by the government, सेंट्रल गव्हर्मेंटान यूज करपाक. जाल्यार हो पयसो गेलो खंय. आयज फक्त लोकांच्या दोळ्या मुखार 300 ते 400 कोटी खंय एक्सपेंडिचर करता ते लोकां मुखार आसा. आनी मिडियान तर क्वेश्चन करीत जाल्यार मिडिया रॉंग न्हू. तूं रॉंग आसा. यू हॅव टू गिव क्लॅरिफिकेशन फॉर द मिडिया. आमी सगळेच जाण तुमचे कडेन पावोवपाक शकना MLA कडेन की आमकां अपॉइंटमेंट मेळना. सो थ्रू मिडिया there are lot of public questions which has been raised to the MLAs and see the arrogance of the MLA. I think so he's been given a ministry also, environment ministry. So he cannot behave that way. He have to be very clear and cut. बाबा पैसे जे आहा पळय जातले इतलो एक्सपेंडिचर केलो काय सगळे पैसे खावपाचे प्लॅनिंगेन आसा. हेंय लोकांक सांगचें. आनी दुसरी गजाल, the allegation should not come on the church नाजाल्यार हे रिलिजियस हेजेर येवपाक जायना 300 कोटी. कित्याक लोक आतां स्टार्ट केल्ले आहा उलोवपाक, बाबा 300 कोटी आयला ते खंय गेले. हेच्या कोणाच्या सीएमाच्या बोल्सान गेले काय आमचो एलेक्स सिक्वेरीच्या बोल्सान गेले, राजेश फळदेसाच्या कोणाच्या बोल्सान गेले 300 कोटी. आमी सांगून ना काय 300 कोटी हो प्रोपोगंडा फेक जुमला. हे जुमला बिनूय जाल्यार सांगचे. तुमच्या सरकारानूच ते स्टेटमेंट दिला जाल्यार आमी दिवंक ना. सो म्हाका दिसता मिडियान जे क्वेश्चन करता पळय ते क्लियर कट तशेंच क्वेश्चन करीत रावपाचें. एक्सपोजर 10 तारीख पर्यंत तांकां क्वेश्चन कर. बाबा
दोन गजाली चलपाचे. एक्सपेंडिचर 300 कोटी जर आयला जाल्यार ते 300 कोटी खंय आयला, कोण मॉनिटर करता, कोण एक्सपेंडिचर करता, कितलो प्लॅन जाल्लो एक्सपेंडिचर, ब्लू प्रिंट दाखय आमकां कितें कितें 300 कोटीचे कितें कितें खर्च करपाचें आहा 300-400 कोटीचे. दीस क्वेश्चन शूड बी रेज बाय द मिडिया अँड ही कॅनॉट इग्नोर द मिडिया दॅट वे वीच हॅव डन रिसंटली. हो कॉन्ट्रॅक्टर आहा पळय, हो कॉन्ट्रॅक्टर पयलीं पळोवपाचें गरज आसा की एलेक्स सिक्वेराचो कोण रिलेटीव नाजाल्यार सीएमाचो कोण रिलेटीव आहा काय नाका म्हणून. कित्याक हे सगळे कॉन्ट्रॅक्टर हे आहा पळय ते थोडे सब स्टँडर्ड काम करून तशें काम करून पयशे बिलां लावपाची आनी पयशे घेवपाचे. हेंचेर पयलीं ईडी बसपाक जाय. कित्याक हे जे आतां 300 कोटी 300 crores इज नॉट अ जोक. 300 कोटीचे व्हडले व्हडले ब्रिज आनी व्हडले व्हडले फ्लायओव्हर्स बांदता मरे. सो दीस इज नॉट अ जोक. ही हॅव टू बी आन्सरेबल. आनी पयलींचे तर रिपेर करून नाय, पयलींचे तर घालपाक सोदता ते जाल्यार इतलो पयसो कित्याक लागून जाय रे. पंचायतीचें काम चालू ना थंयसर, बारीक बारीक ते 1 लाख 2 लाखाचें काम, 300 ते 400 कोटीचें काम चालू आहा. हे 300 ते 400 कोटी खंय यूज करता, तेच परत घालपाक लागून यूज करता. तुमी तर एक दिसाचो इव्हेंट करपाक ते इफीक आनी कोटींनी पयशे घालता मरे एक दिसाचो इव्हेंट करपाक. रेंटाक घेयना ते मुद्दम पळया तुमी. जे इफीक ज्यो लायटी लायता पळय सगळ्यो त्यो सुद्दां विकत घेवन लायता. वन टायम यूज, मागीर उडोवपाचे त्यो. एक्चुअली त्यो यूज करपाक जाता हरशी, पूण वन टायम यूज करून इतले कोटींनी पयशे तेंच्यांनी घालतले आहा. ते कोटींनी पयशे जे वापरता पळय वन डे इव्हेंटाक लागून. पूण आयज हांगासर तुमकां ते टेम्पररी बेसीस करपाक जाय. 300 crores 400 crores इज नॉट अ जोक. प्लीज आय थिंक सो ईडी आनी ईडी बसोवपाची गरज आहा. हे जे कोण कॉन्ट्रॅक्टर बाकीचे जे ऑफिशियल्स आहा पळय, म्हाका दिसता लास्ट हे जे कमिटी काडलेली आहा तेतून एलेक्स सिक्वेरा आहा, राजेश फळदेसाय आसा आनी कितले लोक आहा ते खबर ना. पूण ह्या लोकांक पयलीं हेंचेर ईडी बसोवपाक जाय. आयज रिसंटली हांवें पळयल्ले प्रमाणे तो फोटो घातला हेणी राजेश फळदेसायन फोटो घातला की तेणी खंय नवी व्हडली गाडी घेतला म्हणून थंयसर. आतां लोक तो व्हायरल जाता, हांव म्हणना व्हायरल जाता. आतां ह्या सायटींच्यान 300 कोटी, ते सायटींच्यान 2 कोटीची गाडी भितर दारान. म्हाका खबर ना, आय वील नॉट क्लेम, बट इट लुक्स हे सगळें पळयल्या उपरांत दिसता की हेंचे कडेन आतां लायनीन कितल्यो गाडयो घरा कडेन पावत एक्सपोजीच्या नांवान म्हाका खबर ना.